असंघटित मळावेल्या कामगारांची शिबिरां करून तांच्या खाणा जेवणाची व्यवस्था करची म्हणून केंद्र सरकार राज्यांक एकसारको सांगता खरो, मात गोंय भरच्या ह्या कामगारांचे संसार सध्या रस्त्यार। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आनी दर्यादेगांचेर काम करपी कर्नाटकांतले सुमार 150 लोकांक कर्नाटक पुलिसांनी आडोवन तांकां परत गोंयांत धाडले। सध्या सगळ्यांक पेड्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांत दवरल्यात। हे जे सगळे 107 लोक आसात, हे सगळे 107 लोक कर्नाटकाचे आसात आनी ते गोंयान वेगवेगळ्या भागांनी कामाक आसले आनी तांकां घरा वचपाचे आसले आनी घरा वचपा खातीर तेंच्यांनी चोर्ला केरीच्यान घरा वचपाचो मार्ग निवडलो आनी तांकां खबर आशिल्ली की केरीच्यान जेन्ना कर्नाटकान चोर्ला वाटे वयता तेन्ना 2 चेकपोस्ट लागता। एक केरी 70 लागता तो चेकपोस्ट आनी दुसरो जो चेकपोस्ट लागता तो वयर सुर्लाचो चेकपोस्ट। केरी 70च्या चेकपोस्टाचेर गोंयचे पुलीस आसता आनी सुर्लाच्या चेकपोस्टाचेर कर्नाटकाचे पुलीस आसता। सो गोंयचे पुलीस तांकां थंयच्यान गेटीच्यान फुडें सोडचे ना म्हणून तेंच्यांनी एक आयडिया केली की गोंयच्या पुलिसांक चुकोवपा खातीर तांच्यांनी रानांतल्यान चोर्लाच्या रानांतल्यान सगळे ते वयर सरले 107 जाण आनी सुर्लाच्या गेटी कडेन भायर सरले। सुर्लाच्या गेटीर कर्नाटकाचे पुलीस आशिल्ल्यान ते तांकां सोडटाले कर्नाटका घरा वचपाक असो तेंचो एक समज आशिल्लो, पूण हो समज कर्नाटकाच्या पुलिसांनी तेंचो खोटो ठरयलो आनी तांकां थंय आडयले। थंय तेंची तपासणी जाली। ह्या वेळार थंय सुवातेर 70चो मामलेदाराचो स्टाफ, मामलेदार, उपजिल्लोधिकारी तशेंच सगळे पुलीस आशिल्ले आनी तेंच्या सगळ्यांच्या हजेरीत तेंची थंय तपासणी जाली। तांकां थंय जेवण दिलें आनी सगळ्यांक उपरांत म्हापशां पेड्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांत शिफ्ट केल्या आनी सध्या सगळे लोक 107 जाण पेड्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांत आसात।